वास्को मांगूर हिल वाठारान शेनवारा फांतोडेच्या 3 वरांचेर एका गाडयेन लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो। ताका लागून मांगूर हिल वाठारान लायट गेली। ह्या धपक्यान 2 लोखणाचे आनी 1 सिमिटाचो खांबो मोडलो। हे घडणुकेक लागून वीज खात्याक सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जालें। शेनवारा सांजे उसरा मेरेन लायट परत चालू करपाचें काम चालू आशिल्लें। लायटीचे 3 खांबे पडले, कितें जालें मातशें सांगशें कितल्यांक? सुमार आमकां मॅसेज मेळ्ळी हेज्या सत्नार 2:55 लायट गेली म्हणून सकाळी हय पाटेक 2:55 मागीर सुमार 3:15 हाका येवन पावल्या पळयल्यार सगळे 2 पोल सारके जमनीर रस्त्याचेर आसले मोडून आनी सगळी लायन बी रस्त्यार पडलेले। फायर ब्रिगेड बी आयिल्ले सगळे आनी एक तसोच RCC पोल एक मोडलो बॉटमाच्यान आनी टोटल मांगूर अख्खे लोकांक लायट नासली। आज रिस्टोर जातली तुमची? आज जाताली, पावस ना जाल्यार म्हळ्यार 7-7:30 नंतर जातली। कितले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहे, कितले लॉस जाले? अराउंड 1.25 लाख ते 1.5 लाख। 1.5 लाख ते 1.5 लाख। गाडी बीन कोण बीन कळ्ळा कितें? ना गाडी बी कांय नासली हांगा, डॅमेज मारले आनी नाच जाली गाडी। ESGक एक पुराय वेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिवचो अशी मागणी सध्या जाता। मुख्यमंत्र्यान ही मागणी मान्य केल्या आनी बेगीनूच त्या पदा खातीर जायरात दितले अशें विष्णू वाघान सांगलां। गोंय मनरिजवण संस्थेच्या मंडळाची बसका जाली। 35 कोटीच्या अर्थसंकल्पाचो प्रस्ताव हे बसकेन मांडलो। जुलैच्यान इफ्फीची तयारी सुरू जातली आनी ताची सुरवात म्हूण 15शी भितर एक खासा बसका जातली। सो हे दोनूय कामां केलीं तें रेटिफिकेशन जालें आनी अंदूचें प्रस्तावीत बजेट जें आसा सादारण एक 35 कोटी रुपयांचें बजेट ओवरऑल हें ESGन ह्या वर्सा तयार केल्लें आसा। आनी मागीर चीफ मिनिस्टर सांगलें की आमी एक 15-20 दिसां नंतर परत बसून फूल ESGचो रोड मॅप कितें आसा तो ठरोवया। एक प्रदीर्घ बैठक घेतले 1 म्हयन्यान, तातूंत सगळे मेंबरांनी सजेशन्स करचें आनी तांच्यो ज्यो सुचोवण्या त्या सुचोवण्याचेर सखोल विचार प्रत्येक बाबीचेर करतले अशें उतर चीफ मिनिस्टरान दिलें। नंतर फुडें अशें एक डिसिजन जालें की इफ्फीची तयारी ही जुलय पासूनच करूं जाय। खरें म्हणजे आतां म्हज्या चेअरमॅनशिपी अंडर एक ऑलरेडी एम्पावर्ड कमिटी जाल्या। टेक्निकल खुबदां कितें जाता डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जें आसा तें अनेक वेळा आमकां लास्ट मिनिट कांय सांगना। सो अंदू तशा प्रकारचे लेक्युने कांयच दवरचे न्ही आनी पयलींच सगळें हें करून उडोवचें स्मुथली असो एक निर्णय जाल्लो आसा। शुटिंगेची कितें गायडलायन्स फिल्म शुटिंग जाता गोंयांत तितून हे संदर्भात जी आतां मिटींग जातली तातूंत चर्चा जातली की ESG कशा प्रकारे एम्पावर करप। तेच भशेन गोंयांत जी वेगवेगळी व्हडली इव्हेंट्स जातात लायक NRI वेडिंग्स मोठी 5 स्टार हॉटेलांनी बीग फॅशन शोज हे सगळे इव्हेंट्स सुद्दां ESGच्या अंडर कशें हाडप अम्ब्रेला सकयल हाजेरूय बीन चर्चा जातली आतां फुडें मागीर ताचें फायनल रूप ठरतलें। फूल टायम CEO ना ESG कडेन त्याच्या बाबतींत one of the members suggested that we should have a full-time CEO and Honorable Chief Minister agreed to it. Right now we have to make do with whatever government officials are available. But soon we might come out with an advertisement to hunt for a more stable and visionary CEO. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो घडामोडी। 16 तारखेक ह्या संगीत नाट्य स्पर्धेत पयलें नाटक जातलें संगीत गीता गाती ज्ञानेश्वर। दुसऱ्या दिसा 17 तारखेक संगीत तुका आकाशा एवढा हें नाटक जातलें। पायकदेव भोलेनाथ संस्थानाचें संगीत मिराबाई नाटक 18 जून तारखेक। बुधवारा 19 तारखेक व्यक्ती विकास केंद्राचें संगीत सौभद्र नाटक। 20 तारखेक संगीत नाटकाची मेजबानी एक साई क्रिएशनाचे तर्फे ययाती आनी देवयानी ह्या नाटकाचो प्रयोग जावचो। विभा शिरवाडकराचे निलेश महाले हाणें दिग्दर्शन केल्लें हें नाटक आनी कोंकणी नाटकाचो कला शुक्लेंदीच्या पणजे तर्फे संगीत खेळ सैमाचो हांगा ताचो खेळ जातलो। एक उजवाड आयज आमी पादीगाराच्या बर्थडे दीस आयजो कालापूरच्या गांवांत सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या गांवांत हो आमी आयज पयलो दियो आमच्या बाबुशाच्या वरवीं आमच्या एमएलएच्या आदारा वरवीं तशेंच बाब विक्टराच्या वरवीं ही लायट आमच्या गांवांत येयल्या आनी भोव करून आयच्या दिसाक आपण आपल्याचे खोतीन आपण ही ब्युटिफिकेशन करपाक वावरता
आनी आपणाचो फूल तांकां फातिगराक दिवचो आसता आनी आमच्या लोकांक हे ब्युटिफिकेशन करपाक आपल्याचो तांकां आसतलो म्हणून सांगून दिल्लें आसा. खुशी की बात है ये ऐसे ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं स्कूल तो शुरू हो गया लेकिन आज मैं मालूम तालुका में आज के प्रोग्राम के बाद यहाँ की बच्चों लोगों को कुछ दिया जा रहा है लेकिन एक बहुत अच्छी बात वगैरह मुस्लिम एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से और एकदम बहुत से कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे जगह एक महीने देने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और आपको पता है कि एजुकेशन एक ऐसी सिस्टम है जिससे आपका फ्यूचर बनता है. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.